ना लोन मध्ये तुमच्या इथून so far you taken any action? काय ऍक्शन घेऊ रे तू? You not feel for that chair. तू त्या दिवसा मागे सांगले आपण वैर उडून बोलता आजपर्यंत झाले किती ऍक्शन 9,000 6,000 9,000 आम्ही खर्च बारी करतले लोक तरी कोरोनाचे 2 वर्ष लोक त्रास आता वैर माशी येतात मरे आणि एक लूट मार चालता बंद करा या तुमच्या 25 रुपयांनी गायला यांच्या घालून ना सर तुका ऐकेल आम्ही तुवें टाइम सांगितला 10 तारीख आणि तू कित म्हणा तू फावर करीना यू नॉट डुईंग फावर आम्ही तुका पेमेंट करता गव्हर्नमेंट सॅलरी मेळटा तुका आमका त्रास राईट नाव यू डोंट हॅव एन आन्सर तू काय सी फर्स्ट क्वेश्चन तू काय गायला सर नोटिफिकेशन दिला वय म्हणतोय हुंय गायला गॅझेटान म्हणा आणि किती लेट मी टॉक सर लेट मी टॉक वॉट आय टोल्ड यू सर गॅजेट सगळ्यांक वाचता कॉमन पीपल तेका शिकपा येना ते गॅजेट वाचपा येतले ना मागीर आनी जाल्यार तू पेपरान गायला तुवें कितें म्हणा डायरेक्टर ऑफ प्रिंटिंग गायला म्हण प्रिंटिंग पेपरार No, you didn't tell that. Recording, what you said, this is given to director of printing म्हणतोय सारखे राईट मागीर आणि तू काय केलं सर डबल ए मुंचा 18,000 बिल 18,000 18,280 तीग जाण घराको रावल्यार कितू बिल येवपाचे उदकाचे 8,000 बिल 3 जाणांकू आणि कोविड टाइम चालू आहे आता ऑफिसर किती म्हणता ऑफिसरान आम्ही आता 1.5-2 वर ऑफिसरा बोले आम्ही हिंगा 9:30 येले 9:30 ते 12 झाले ऑलमोस्ट आम्ही लास्ट फायनल डिसिजन त्याका दिला टायमिंग दिला ते डेडलाईन मागिला आम्ही तो 10 तारीख म्हणपा लागले आम्ही त्याका आणि 2 दीस एक्स्ट्रा दिला आणि ते सांगितला तुम्ही 13 तारखेर मंडे 10 आम्ही हिंगा येतले आणि आमकां तो एक अल्टिमेटम आन्सर किती आहा ते गेले विथ सोल्युशन तो येतलो म्हणून Has he explained the reason for the price rise? he told that there is increase in unit which has gone to 25 rupees per unit. Okay, after 50,000 unit, which is not believable because last 3 months when I have not used that 50,000 cubic meters of his, how can I use for these 3 months? Recently, government had announced that they will give free water. What about this? Right now, he's saying he was talking about some 16,000 cubic, which I did not understand. Which I particularly did not understand. So he's coming with an answer on the 13th, Monday, 10 o'clock. He said to come. So we'll come on. What will be? Not what is his answer? No, let us see what is coming with an answer. He's given us the time. He'll come with a किती नाव solution. किती पत्र मुगे नाव जॉन्सन. ओके बाबा कितको कोतोली किती बिल येईल तुका? 2,200 रुपये दिला आनी पण 150 रुपये तशें करून बील कोता जांबरू चडत वयता ते भाशेन कोत्ताय आनी चोय 25 मिलियन चोय ते देखून बील बोलना Madam, you want to say something? Yes. आमकां And without husband, I am paying this bill, sir. 4,008 आसा म्हाका आनी म्हजो गोन आसा. हांव कशें पेड करतलें सर? प्लस लायटीचें बिल येतलें सर. हांव कशें भरूं सर? आमची इतली कॅपेसिटी ना सर भरपाक. तुम्ही सांगा आमी कशी भरतली सर? केन्ना आमी येवंक ना फर्स्ट टायम हांगा येयला सर आमी. आख्खे आमचे कुट्टाळे मतदार सोडून ते दाबोली ह्या सगळ्या लोकांक बिलां चड एकदम बिलां आयल्या 9,000 बिलां येयल्या 6,000 बिलां येयल्या आनी आतां ते म्हणटा कितें युनिट 25 रुपीज खंय पूण हे सांगता म्हयन्याक 3,000 लोक हे गरीब लोक खंयचे फारीक करतले एक तर कोरोनांतल्यान 2 वर्सां लोक तळमळून आतां वयर सरता तया आनी हो लोकां इतले गरीब लोकां कडेन इतलो पेमेंट फारीक करूंक जावचें ना हे सरकारान आमकां खंय तरी न्याय दिवपाक जाय नाजाल्यार हे कोण खुर्चेर बसल्या तेणी आपली खुर्ची सोडून घरा कडेन वचपाचें घरा कडेन वचून बसपाचें जो पासून आमकां ह्या लोकांक जे पब्लीक जनतेक जर न्याय हे दिवपाक शकना आनी इतली बिलां वाडून आमचे कडेन गरीब लोकां कडेन फारीक करूंक जाय कोण आहा तो फारीक करतलो 3,000 9,000 प्रत्येक लोकांक बिल येयल्या ह्या लोकांनी कितें करपाचें ह्या सरकारान खंय तरी बसला तेणी हेजेर लक्ष घालून ताबडतोब ह्या लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करतो नाल्यार परत लोक हे सगळे रस्त्यार येतले आता सध्या आमकां 10 दिवसाचो टायम दिला खंय तरी उदक फ्री दिता म्हणटाले फ्री आहा फ्री हुई बाबा फ्री काय ना खंय फ्री दिले